ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮುಲ್ಕಿ ನರೇಶನ್ ದೇವಾಕ ಪಾಯಂ ಪಡ್ತಚ್ಚಿ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಕಾಶಿಮಠ ಗುರುವರಿಯ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ತಂಗೆಲೆ ಚರಣಾಕ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ತಚ್ಚಿ ವಂದನ್ ಕರ್ತಚ್ಚಿ. ಐಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 37 ಶ್ಲೋಕಾದಕ್ಕೂ 40 ಶ್ಲೋಕಾತೆ ಅಮ್ಮೆ ಧ್ಯಾನ್ ದೀವ್ಯ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ 33rd, 34th, 35th आणि 36th 4 श्लोक पळयलेलेच. आता हे टोटल फर्स्ट चॅप्टर अंतू 47 श्लोकास आसती. त्या 46 श्लोकांतय अर्जुनाल एक कृष्ण परमात्माक समाधान करचे एक श्लोकादಕ್ಕून विंगड ರೀತಿರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಾಕ समाधान कोरक प्रयत्न करता. कसं लेक म्हळ्यारी कुरुक्षेत्र युद्ध जायव, आमगेल भावंडांक मारकावे, या तांगेल रगत प्रांत होळकावे, आमकां सल अन्याय जावकावे, आमगेल मुखा वयले भविष्य कसलें पुराय लोल कलोल जावन पुराय व्यर्थ जावन वता म्हणून एक श्लोक अर्थ विस्तार जावन श्रीकृष्ण परमात्मा लगी सांगूक प्रयत्न घेता. आता फुडले एपिसोड 33rd तकून 36th आमी सेम अर्जुनाले विषय ऐकलेला आसती. आता आजी अभय प्रसाद तुमगेल मुखारी 37th श्लोकादಕ್ಕून प्रारंभ करता. ओम tasmān nārhā vayaṁ hantuṁ dhārtarāṣhṭrān sa-bāndhavān sukhinaḥ syāma माधवा. ಸೊ ಮಾಧವ ಅಂತೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣಕ ಪೈತರಸ್, ಹೇ ಮಾಧವ, do you think that it will be a graceful act by killing the sons of Dhritarasthra, by killing my own people, my own blood relations? How will all of us be happy? How will I be happy? म्हणून अर्जुन सांगता कृष्णालागी, ये अंग आशिल्ले धृतराष्ट्राले चेडूं म्हणारी मक्क भावंड जावन आशिल्ले आनी मक्क संबंध जावन आशिल्ले, पुराय रक्त संबंध, ऑल आर माय ब्लड रिलेशन्स. अशें आसतना हांकां पुराय दिवशी मारून म्हाका कसो लाभ मेळटा म्हणटा अर्जुन. आतां 38th श्लोका अभय प्रसाद सांगता. यद्याप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः kula-kṣhaya-kṛitaṁ दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्. ಹಂಗ ಕೌರವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ತಾರಸ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರು. Kauravas are filled with greed and they are unaware or not seeing the amount of loss of people, their lives. They will be doing all kind of loss through this bloodshed and they will be bearing the sins of enmity towards friends. Do you need this? म्हणून कृष्णाला उपास अनेक रीतीरी ता सांगता. ये दुर्योधन आणि तांगेल भावंड कौरव युद्धांतू रबलांती तांणी ಒಟ್ಟು तांक युद्ध कोरका अंक सलवाका सगळे राज्य आमक मेळका म्हण तांकां गोत्तस. आनी पांडव तांणी कितले स्ट्रॉंग आसत म्हणून इतले कोणी वरेन तांणी युद्धाक तयार जावन रबलान. तांगेल ಒಟ್ಟುची तांगेल संबंधीक आनी तागेल कोण पुराय तागेले कळलेले फ्रेंड्स पुराय आसत तांणी पुराय तागेल दिकान आसत. ह्या पुराय वेळ ಒಟ್ಟು मेळणू आतां मरताना तांकां कितले मटा लॉस म्हणून तांकां एक चूर विचार ना मू हाजे ಬಗ್ಗೆ. कसं पुराय कितले तागेले फ्रेंड्स आसती तांगेले वयर एनिमिटी केल्या वरी नैव म्हळ्यार पांडव. आता एक रितीर पळोवचें गेल्यार दुर्योधनाले बेस्ट फ्रेंड कर्ण. अर्जुन कर्णाक मारचीत आसले एक कुरुक्षेत्रांत एक सीन येता. सुमार जनाक तशी कौरवा तांगेल अंक पुराय मारताना ते पुराय दुर्योधनाक जावका जालेले मनशान ते अर्जुनाक गोतस आनी पुराय मोरू वता ती म्हूण जाल्यार दुर्योधन ह्या पुराय अगत्यस्व ताका इताक असल काम करतारस. ताव अशी तयार जाताना आमी कसं लायक ह्या ओपून आमी युद्धाक तयार जावका म्हूण कृष्णा लागीं सांगता. आतां 39th श्लोका अभय प्रसाद सांगता. ओम kathaṁ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं kula-kṣhaya-kṛitaṁ दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना. Yet, O Janārdana, Krishnaka anekna varappaita. Yet, O Janārdana, we are aware of the fratricide malari, killing the relations, killing their own people, and the result of destruction of the lives of family. All this is going to happen. Then, why should we think of doing this sin?
This is again Arjuna's request to Krishna. Janārdana, Janārdana mlari to yadupula cho एक क्षत्रिय जावन आशिल्लो कृष्ण परमात्माकय सांगता पण तुकाय गोतच नवे तुगेले एक क्षत्रिय फॅमिली तकून आयिल्लोच तुकाय गोतच नवे ह्या पुरा अगत्य सो इतले जाण मरताना आमकां त्या पुरे पळोवचें तसले दुर्भाग्य जावकावे म्हणून जनार्दना लेगी सांगता आमकां गोतच आमगेलेची वी आर अवेर ऑफ द फ्रॅटिसायड आमकां कसो जाता म्हूण गोतच आमगेलेची संबंदीक मरता म्हूण गोतच अँड इट इज गोईंग टू रिजल्ट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॅमिली सगळे कुटुंब मोर्चारस पीಳಿಗೆ टू पीಳಿಗೆ जनरेशन टू जनरेशन पिज्जो आज्जो नत्तू आनी पुराय मरताना ह्या पुरा आमी आमगेले दोळेद्राक जावची तशी आमी पळोवकावे आमी त्या कोरकावे ह्या पाप आमकां जावकावे म्हणून अर्जुन कृष्णा लेगी सांगता. आतां आमी नेक्स्ट श्लोका 40th श्लोका आयकुया. ओम कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युतः. By destruction of family line, there will be destruction of Sanatana Dharma. There will be increase of sins. पण अर्जुन अनेक मुखावेले मस्त दूर वतारसता तागेलो आलोचनेंतू कितले मुखार म्हळ्यार ही इज थिंकिंग अबाउट द फ्युचर डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्युचर म्हळ्यार ही पीಳಿಗೆ टू पीಳಿಗೆ जनरेशन टू जनरेशन पुराय जन दिवस मारली म्हूण जाल्यार तांगेल ओट्ट आशिल्ले बायल मनश विधवेल जाता ती तांगेल चेल्या चेडू मरता ती तशीची तांगेले सगळे कोण तांगेले दार्ली रिलेशन्स आसा ती द मेन रिलेशन्स आर किल्ड ह्या पुराय जाताना आमगेले एक सनातन धर्माक ते चंदा इवे म्हूण सनातन धर्म म्हळ्यार आमगेले हिंदुत्वाचे आमी फॉलो करचे तसले एक सिस्टमॅटीक कल्चर एक हिंदू कल्चर आमगेले हिंदू कस्टम्स आमगेले एक धर्म ते हाजेरी आमगेले पळोवचे गेल्यार आमगेले लायफांतू जन्मायात देखून एक बाल्य अवस्थेर दाखोवन आमी ते ब्रह्मचर्यार वतात ब्रह्मचर्यार दाखोवन यव्वनार दाखोवन गृहस्थाश्रम वर्डीक जाता गृहस्थाश्रम दाखोवन वानप्रस्थ आश्रम वानप्रस्थ जातरी लास्टाक सन्यास म्हूण हे आमगेले सनातन धर्मांतूच एक सिस्टमॅटीक लायफ ट्रेडिशन आमकां दाखोवन दिला आमगेले फुडले जाणांनी पुर्वजांनी तशें आसतना ह्या सनातन धर्म पळय एक वर्डीक जाल्ली सताना तांकां एक गर्भावस्थे येवका जाल्यार तेका एक क्रमार एक तांगेले पूज की वेळ की पळोवन घेवन गर्भधारण करचे एक तांगेले एक घडये आसता हे फुडली धर्मांत चोलना येयले ते कंप्लीट हे दार्ले हांकां पुराय पिळगेक पुराय दिवस मारले म्हूण जाल्यार हे बायल मनश खंयचे रितीर तांगेले मुखावेल पिळगे तांणी पळोवन घेवचे साध्य तांणी एक करेक्ट जावन धर्मस्तवे तांणी पापाक मुखार सिनातवे खंयचेय नमनारी तांकां दोशारी तांगेले जीवन मुखार सनावे तशें आसतना त्या रितीर जाल्लेले चेडू तांणी चांग जातातवे तांणी मुखावेल पिळगे चांग जातवे म्हूण तो मस्त मुखावेल आलोचन कोरून ह्या विशय कृष्णा लेगी सांगता हाजेर आनीक इन डेप्थ जावन ताणें 41st श्लोकार दाखोवन ताणें एक्सप्लेन केलेलें आसा आमी तें नेक्स्ट एपिसोडांत पळया आजीक आमी हांगा मुक्ताय करता ती सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद.